हो पळय आमचे सायबर सेल आसा ताचो कितें यूज जाता, बायलांच्यो कितल्यो केसी तडीक लायता. हांव गव्हर्मेंटाक विचारता, तुमी जे पळय म्हणटात नारी सशक्तीकरण आनी व्हडलीं व्हडलीं पळय नांवां दितात, ते बायलांच्या खातीर कितें करता, अवेरनेस करपाक कितें करतात. जेन्ना हांव इतलेंच म्हणटा, अश्यो जेन्ना केसीस येता, पॉलिटिकली प्रेशर घेना आसतना फ्री हँड दिवपाक जाय पोलिसांक. आनी हे सरकार सांगता की आमी बायलां बरोबर आसा, आमी बायलांक सुदारपाक आयला, बायलांक वेवस्था करपाक आयला, 50% हें रिजर्वेशन. हांव म्हणटा पयलीं बायलां खातीर कायदो करा आनी फक्त ही गॅरंटी दिता, ती गॅरंटी दिता. आज सरकाराक गॅरंटी दिवपाची गरज आसा की गोंयान ही भुरगीं ही बायलां सुरक्षीत आसा, दिवपाक शकता. गोंया पासून आमी पळयलें जाल्यार एक रेप अक्यूज हा, तेंचे इट्स इन द्या पॅनल, बीजेपी पॅनल. तर कशें अशें तुमी बीजेपीचे लोक म्हणटा की बाबा आमी सगळे इन्वायट करता, जे कोण रेपिस्ट हा, क्रिमिनल्स हा, मर्डरर्स हा, तुमी इन्वायट करता. अशें आमचे जे विल आर कंट्री मूव अहेड लायक दीस. क्रायम्स अगेन्स्ट विमन 2021 224 केसीस, तशेंच 2022 273 केसीस वर रेजिस्टर्ड. कितें चल्लां? बायलांचेर तुमी इतले अत्याचार जाता आनी कितें करता गव्हर्मेंट? भुरग्यांचेर, आमच्या गोंयान अशे धाकले भुरग्यांचेर अत्याचार जायनाशिल्ले, आज कितें जावपाक लागला?